Sporazzo porvo, sodomra porozmoto, sodesporaci mundi, sogra porozmoti, devaciando gran soduya, nacia mundiran somuya. Devaciando gran soduya, tacia mundiran somuya. बाबा भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी आयच्या ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान आमी किरीत भाशेन ह्या इंतेसांक मागतल्या दिनवासनेचे मीस एल्ड्रीन आनी नेविला फेर्नांडीस तशेंच दुसरें दिनवासनेचें बलिदान फ्रांसिस्को आनी एलिस फेर्नांडीस तिसरें दिनवासनेचें इंतेसांव एंटनी आनी एंजल कार्नेरो आनी चवथें इलिझाबेथ आयवी फेर्नांडीस आनी कुटुंब किरीत भाशेन ह्या सगळ्या इंतेसां खातीर आमी आयच्या नोवेनान सायबीण मांयक फुडें घालून कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय गांवघरांतावन पयस आसलोल्यांक अदीक मोगान वेगूंक आमचेशी राव. गोंयांत जायतो लोक आपलो गांवघर सोडून पोटाक लागून आयल्यात. थोडीं आमच्या घरांनी कामाक आसात, थोडीं वाव धंद्यांत आदार दितात, जायतीं आमचे रस्ते घरां बांदतात. तर क्रिस्तांव कशीं जेजूची पाटलावदारां कशीं असल्या सवें आमची वागणूक आनी संबोध कसो जावचो हाचेर आयज आमी नियाळ कोत्तल्या. तर ह्या मिसा बेटीन सगलीं जीं गांवघर सोडून पयस गेल्यांत तांकां सुरक्षीत राख म्हूण आनी तांचें उदरपसण जावचें म्हूण मागतना आमी गांवघरांतावन पयस आसलोल्यांक मानान लेखूंक आनी मोगान वेगूंक आमची काळजां हुस्क्यान आनी मोगान भर म्हूण जेजू लागीं ह्या पवित्र मिसा बेटीन आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानतात तसली जावं. जायते पावटी घोडी ही आमची वागणूक मोगाची वागणूक गांव घरा पयस आसल्या सोबें जावंक ना. असल्या चुकीचो आनी सगळ्या पातकांचो उगडास करून एवढार काल्तिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणून हांव पातकी सोद पोतपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतपेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांकुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागिवंत नित्यांकवारी मारेक चे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनांचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात, म्हजें नांव घेवन लोतीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्टाव नाकात. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तीन ताचें खाण घेवं नाका. वावराड्याची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्याचे वाटेर आडकोळ घालूं नाका, पूण तुज्या देवाचें बें दवर. हांव तो सर्वेस्पर. ओनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाका. दुबल्यांच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका वो गिरेस्तांक फुसलावन सोडूं नाका, पूण निती प्रमाणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारोना विरीत पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजान द्वेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिटकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूत घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांचे भुरग्यांचो काळजान राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. आमचो जबाब, सायबा तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणुया, सायबा तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूट सोर बोरी, जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जानवाय. जबाब, सायबा तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सायबा तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सायबा तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानूं सर्वेस्परा, म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब, सायबा तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora.
Sorvesporak, sój sorvesporak, sorvesporak, sój. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. Sorvesporak, sój sorvesporak, sorvesporak, sój. Sorvesporak, sój sorvesporak, sorvesporak, sój. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमोने जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Mój tuka सोम्या जेसू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतान कोडसुरून गेलो आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन ओशी उयेल मारली. सायबा दाविदाच्या पुता मोशी काकलुतकोर मोशे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता पूण ताणें तिका जाप दिली ना आनी लागीं शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले तिका तो उपकार कोर आनी धाड ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता पूण ताणें पोटी पाडून म्हटलें म्हाका फकत इस्रायल घराण्यांच्या सांडलोल्या शेळ्या सोरीन धाडला तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली तिणें म्हटलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली गोरच्या भुरग्याचें काण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय तिणें म्हटलें कोरें सायबा पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात तेन्ना पोटी पाडून जेसून तिका म्हटलें आगे व्हड तुजो भावार्थ तुका जाय तशें जावं आनी तिची धूव तेच घोडयेर बरी जाली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणो रुजाय सायबणीच्या आमच्या आस्कारीन हिची दोबाजीक पोरबेक ह्या दिसांनी व्हडा बावार्थान आनी भक्तीपणान नवेनाच्या मिसांनी वांटो घेवन आमी ओत्मीक जिवितान वाड जावंक आमचो आवडो आनी आयजूय अनेक पावटी ह्याच देवाच्या घरान भक्तीपणान आनी बावार्थान ह्या मिसान वांटो घेवन माये सारकी जावंक हो आमचो आवडो आमी घेवन आयल्या आनी आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतना देवाचो तोर आज आमकां आदार करता किरीत भाशेन नियाळ करूंक गांव घरा तावन पयस आसलोल्यान सोबे उद्दीक तांकां आमी मोगान भिंगूंक आमचे शिराव अशें आमी जेसूक आज उलो करतले आनी आयचो विशय आमच्या मनान गळयतना आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळटना ह्या 2 वर्सां आदीं कोरोना पॅन्डमीक हाचेर आमी आमची नदर घालतना जेन्ना पयलें लॉकडावन जालें तेन्ना जी आपलो गांव आपलें घर सोडून
आमचे सोबे आसली आनी परत आपल्या गांवांत बेताली तेन्ना लॉकडावनान तांची परिस्थिती कसली जाली ती आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलें, कानांनी आयकलें, जावं कागदाचेर आमी वाचलें, टीव्हीचेर जायते आमी पळोवन भितरले भितर आमचीं काळजां दुकान भरलीं. पूण असल्या आकांताच्या आनी असले गंभीर परिस्थितीन जायतीं आमची फिरगोजेंतलीं भावां भयणां जावं दुसऱ्यांनी एनजीओ मुखार सोडून ह्या भावां भयणांक घडटा तितलो आदार केलो. जावं जेवणाची बंदाबस्त करून रावूंक जागो दिवंक आनी अशें हें चलता आसतना एक इश्ट म्हाका सांगतालो, एक दादलो देरेपेंत आयलो आनी आमी तरणाटीं हें जेवण घेवन असल्या बाबा भयणांक दिवंक बेताले हांव तेन्ना रागाबरीत जावन विचारूंक लागलो, हें तुमी कोणाक कोत्तात? ती आमची कोण म्हूण? ती आमच्या गांवची न्हय, ती दुसरी. आनी हो तरणाट्या इश्ट सांगतालो, ताका आमी समजायलो, ताका सगळी परिस्थितीची खबर सांगली आनी अशें ताच्या मनाचेर उजवाड हाडलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर लेवी शास्त्र ह्या पुस्तकांतलें 19:34 33 to 34 वोड आमकां उगडास करता की सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जीं पोरकीं तुमचे मोदें जियेतात तांचे सवेन तुमची वागणूक बरी जावं दी, के भाशेन तांकां मोगान वागोयात. आनी तो सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोजेक उगडास करता की एका काळार तुमी परदेशी आसल्यात. आयज ही परिस्थिती दुसऱ्यांची जाला देखून तुमी जशे भाशेन इस्रायल परदेच्या बाबा भयणांचो मोग करतात तसो तुमी तांचे सोबे तुमचो मोग दाखोवची गरज. बाबा भयणीनो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें आयचें देवाचें उतर आमी आयकलां. जेजू तीर आनी सिदोनच्या प्रांतान आयलो तेन्ना कानाची एक वस्तुरी जेजूक मेळूंक आयली. ती आपले दुवेक घेवन आयलोली, तिचे देंवचार बसोन बरी करूंक मागतालो. पूण जेजून तिका जबर आतेसांव दिलें ना. नॉट मच अटेन्शन वॉज गिवन टू हर. पूण तिणें मागपाचें सोडलें ना की जेजूच्या शीस पासून सांगतात ती मागता पळय तें तिका दी. वयल्या वयर पळयत जाल्यार दिसता की जेजू जेन्ना म्हणटा की आपूण फकत इस्रायलाच्या सांडलोल्या शेळ्यांक सोदूंक आयला, जेजू तिका भायर आयता काय अशें घडये दिसत, कित्याक ती इस्रायली न्हू आनी ती कानाची वस्तोरी ना. जेजू सगल्या सोबे एक सारको वागतालो. पूण जेन्ना कोणूय जेजूशी आयलो आपली गरज घेवन, जेजू ह्या बाबा भयणां कडल्यान हें बावार्थाचें देणें सोदतालो. तो खंयच्याय देसांतलो जायत, पूण जेजू जेन्ना हे वस्तुरी जी कानाची आसली, इस्रायली न्हय आसली, पूण जेन्ना तिचो बावार्थ जेजू पळयता, ह्या बावार्थाचें देणें जेजू तिका फावो करता. केदो व्हडलो बावार्थ तुजो आनी ह्या बावार्थाक लागून जें तूं मागूंक आयलाय तुजे दुबे पासत तें तुका फावो जावं. आनी ते देच घोडेर तिची दूब बरी जाली. बाबा भयणीनो, ही वाचपा आमच्या नदरे मुखार धरून आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस उलो करता, जी घरदार तावन पयस आसल्या सोबे आमची वागणूक कसली जावची ती.
हे देवाचो उतर आनी शिकोण मनान धरून पयले सुवातेर ह्या बाबा भयणां सोवें जे आपल्या गांव घरांतल्यान पयस आसात तांचे सोबें आमची वागणूक आमचो मोग तांचे सोबें दाखोवंक मोगान बेंगूंक पयले सुवातेर तांचेय सोबें देवाचें रुपणें आसा. They also have the image of God. देव तांचेय सोबें जेता, देव आमचे सोबें जेता म्हणटच ती तांचे सोबें देव आसा. म्हणटच आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं आनी एकाच देवाची भुरगीं म्हणटच सगळ्या सोबें माये मोगान आमी जिवन उदीक करून असल्या सोबें मोग आनी तांकां मोगान बेगूंक आयज आमकां देवाची उतर जागयता. दुसरे सुवातेर आमी सगळीं मनशां जावं दुसऱ्या देशांतलीं जी आपलो गांव घर सोडून आयलोलीं आमी सगळीं मनशां म्हणटूच आमी ह्युमन डिग्निटी ही सांबाळची गरज आसा. आमचे भाशेन ती मनशां म्हणटच तांकां मोगान आमी बेगोवची गरज आसा. बाबा भयणीनो, असलीं मनशां जे आपलो गांव घर सोडून येतात जायत्या कारणांक लागून येतात. तांतलें एक कारण नोकरेचें. आनी बाबा भयणां कांय आमच्या घरांत, आमच्या ऑफिसांत, आमच्या रस्त्यांचेर आयज सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला असल्या जाग्यांचेर वावर करतात. तस तांचे होक आमी राखची गरज. तांकां फावो तो पगार ज्या तांच्या बऱ्या वावराची आमी तोखणाय करची गरज. आयज आमच्याच मदलीं कितलीं बाबा भयणां आनी आमची खूद गोरचीं UK, US, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आनी ह्या कितल्या देशांनी शिंपळिल्लीं आसात. आयज ती आपलो आमची खूद गोरचीं आपलो गांव आपलें घर सांडून ती पयस गेल्यात आनी आमी कितलीं आवडेता तांचे पासून आमी मागता. देवान तांकां सांबाळूंक राखूंक तांकां बरी नोकरी मेळूंक, जंय ती बरी नोकरी करता तांकां बरो पेमेंट मेळूंक, तांणी ती सुरक्षीत आसूंक. जेन्ना आमी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आयकता आमच्या फारान मारलो, तांचेर जायतें वायट केलें तेन्ना आमकां दूख भोगता. अशें तर आमी खूद आमच्याच घरच्यांची चिंता जाल्यार जे आमचे मदें आसात, आपलो गांव आपलें घर सोडून पयस आसात, तांचेय सोबें असली आमची बरी वागणूक, आमचो मोग तांचे सोबें आमी दाखोवची गरज. बाबा भयणो, आयज आमी म्हणटा द वर्ल्ड इज अ विलेज. आयज ग्लोबलायझेशन, अर्बनायझेशन, मायग्रेशन हें सगळें घडटा आसतना दुसऱ्या देशांतलो लोक आमचे सोबेचेर. तर आयज आमची वागणूक आमी बदलची आसा. आमचे मनान आमी नवो उजवाड घालचो आसा. आनी पाप साहेब फ्रातली तुती हातूंतल्यान आमकां उगडास करता. दूत जुजेक स्वप्नान दिसून जुजेक सांगलें, आतांच्या आतां पडून वच इजिप्ताच्या देसान, फोर्स टू फ्ली. पाप साहेब म्हणटा जायते जाणांक अशें फोर्सान आपलो देश सोडूंक पडटा. आनी देखून आमी पळयता फाटीं अफगानिस्तानान कितें घडलें तें. आनी जायत्या देशांनी पीपल आर फोर्स टू फ्ली देयर लँड, लीव देयर होम्स. आनी पाप साहेब आमकां 4 उतरांचो उगडास करता. जी कोणाक फोर्सान आपलो देश गांव घर सोडूंक पडटा, आमी तांकां बरो येवकार दिवची गरज. वी हॅव टू वेलकम देम.
दुसरे स्वातेर वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. तांकां व तांची सुरक्षा आमी करची गरज आसा. तिसरे स्वातेर वी नीड टू प्रमोट देम. तांकां पालो दिवची गरज आसा. आनी चवथे स्वातेर वी नीड टू इंटिग्रेट देम. तांकांय आमचे बरोबर आमच्या सांगाताक दवरचें आसा. दिस इन्क्लुसिवनेस आमी सगळीं एकवटान जिवची गरज आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या गांवघरांत पयस आसून सगळें आमकां आमची भेट जाता तेन्ना पूण आमकां जायते फावटी आमच्या मनान राग येता. तांची घडी वागणूक आमकां बरी लागना. तांची भास आमकां सजमना कांय फावटी. तेन्ना घडी आमकां तांचो राग येता. आमी तांकां तरेतरेच्या नांवांनी उलो करता आनी केन्ना केन्ना आमची जायती फकाणां करता आनी आमकां खुशालकाय भोगता. आयज देवाची तोर आमकां सांगता अदीक करून असल्या बाबा भयणां सगळें मोगान भेंगोंक. आमी आयज ह्या मनशा सगळें आमचो नियाळ दवरतना आमी आमच्याच मनान घालुया आमची घरची म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भाव भयण दुसऱ्या देशांत आसात तांचे सगळें असलीच वागणूक जाल्यार आनी तें जेन्ना ती आमचे सगळें आमकां शेअर करता तेन्ना आमकां दूख भोगता न्हय. आमी घडी म्हणटा ती मनशां कसलीं जायत कित्याक ती तुमकां आसा तशी मानून घेना. आयज देवाची उतर आमकां तेंच कोडीत करता. दुसऱ्या सगळें ही मोगाची वागणूक मोगान भेंगोंक. कित्याक घोडे कसलीय परिस्थिती जावं ते परिस्थितीक लागून आज ती आपलें घर दार तांकां सोडूंक पडलें. जेसून सोमेस्तांचो एक सारको मोग केलो आनी सर्वेस्पद देव खूद आमकां सांगता पोरक्यांक आनी पोरक्यां सगळें मोगान आमी भेंगोंक. आमचे चिराव जेसू ह्याच देवाक आमी उलो करता आनी हीच पवित्र सोबीची शिकवण पाप साहेबाचो उलो तो उलो आमचोय करुया. बाबा भयणीनो, आज आमी असल्या बाबा भयणां सगळें मोगान वागल्या जाल्यार मोगान भेंगोयत जाल्यार आमकांय घोडे तोच देव आमच्या आदराक पावतलो. आनी देखून जेजू म्हणटालो एक ल्हान बोस पासून एक उदकाचो पेलो पासून दुसऱ्यांक दिवशी तोच इनाम तुका मेळटलो. आनी जें कितें तूं म्हज्या बाबा भयणांक कोत्ता तेंच तूं म्हाकाच कोत्ता. आमी सगळीं देवाची भाव भयणां म्हणटोच भुरगीं म्हणटोच असल्याय बाबा भयणां सगळें आमी बरें करूंक आयज देव आमकां उलो करता. ताचोच आदार मागून पवित्र आत्म्याची कृपा मागून आनी अदे करून जेजू आमचे सगळें राव आमचे शी राव असल्या मनशांक आमी भेट्टाव तेन्ना देवाचेंच रूपकार आमी पळोवंक आनी तांच्या गोरजांक तांच्या आदराक पावूंक आनी अशे तरेन तांकांय एक भितरले एक फिलींग दिवंक दॅट वी आर वॉन्टेड. असलें मन असली कृपा असल्या बाबा भयणां सगळें जेवंक आमकां फावो कर म्हूण आयच्या मिसान आमी कोतकोत्यान मागू. सगळीं उबी रावया. आनी वेळार आमची मागणी सगळ्या बाबार्थान आनी ल्हानबिकायेन देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेल्यां सवें गोवली कशें मोन्यारपण चलयतना सगळ्या धर्माचे जातीचे देशाचे आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक
तांकां जेजू सारकेलें कालीज मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो व कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. गांव गोर सोडून पोटाक लागून आयलोल्या सोवे मनीसपणान वेंगूंक आनी तांच्या हक्का खातीर आमी वावरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. कोविड-19 ह्या महामारींतल्यान आख्ख्या संवसाराक मेकळी कोर म्हूण आनी खास तरेन जायते मायग्रंट्स भाव भयणीची नोकरी ना जाल्या, थोड्यांचो धंदो बंद पडला. तांकां फावो ती नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो आनी वावर धंदो परत सुरू करूंक तांकां सवलत्यो मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. ही गुडी उगी रावून आमची खासकी प्रार्थना आमच्यो गोरसो देवाक उबारुया. बोसुर्गींच्या बापा, सगळ्या भक्तीपणान आनी बाबाटान ल्हानबिकायेन ही मागणी आमी तुका उबारल्या. ह्या आमच्या मागण्यांक दोयेन कांदी आनी तुज्या उदारपणान तुजी खुशी जाल्या ती आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. धनातेराचे वेळार गीत गावया. वेदीचेर उणया सोवे गिताचो अंक C43. वेदीचेर उणया सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूर सोडान गेले जेसू तुका भेटयता. सुखानी दूर सोडान गेले जेसू तुका भेटयता. उदकाच्या देव्या बोरी आमकां तुज्या केरोता. कुसाचे तुजे बोरी जेसू मुझ्या दारोना. कुसाचे तुझे बोली जेसू मुझ्या दारोना. उभी राहूया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे न्याके पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्या तुजे एकल्याच पुतान आंकवार माळयेतावन जोडून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभाव वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं.
आनी अशें आमची भेटोणी तुका मानता तसलीच जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्पकाली आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबणी नित्यांकवारी मारेक आमी नोमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुजे एकल्याच पुताची त्यावय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Sorgani संसारा बोलल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोयीसो. उत्सर्गी तुका सोयीसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो. Sorgi tuka soiso. Sorgi tuka soiso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगोटुया. सुम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोव. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन चुसे बागीवोन दोन दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सुरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देव आमचो मोगाल बाप आनी ह्या मोगाच्या बापाची आमी सगळीं भाव भयणां तर अदीक करून गांव गोर पयसतान आसतलें सवें बापाचें मुखामळ पडून तांचे सवें मोगान आमी वागूंक आनी तांकां मोगान वेंगूंक आमकां कृपा आनी बळ सोम्यान शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बाबा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे न्याय संपां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ताचे चेण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सगल्यांक मोगान विंगयलोलो जेसू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ह्या जेजूक आमी शिवून सगल्यांक मोगान वेंगोवंक फुडें सरता ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजी भितरची म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्त प्रसाद शेवतना आमी गीत गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. गिताचो अंक D28. 모자 정하기야 마음을 구시 보산 모자 구리 롯단 구시 다도 사야 모자 정하기야 마음을 구시 보산 모자 구리 롯단 구시 다도 사야 지수 집이 두지 사우니 집이 담지 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 운동으로 왔다 지만 보러 왔다 꿈이 수도 사야 늦으면 지만 보라 운동으로 왔다 지만 보러 왔다 꿈이 수도 사야 늦으면 지만 보라 지수 집이 뜨지 사우니 집이 담지 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 모지 구리 왕다 둥치 길러 디앗 모자롭다 왕다 둥치 비용 디앗 모지 구리 왕다 둥치 길러 디앗 모자롭다 왕다 둥치 비용 디앗 지수 집이 두지 사우디 집이 담지 지수 집이 두지 사우니 집이 담지 지수 집이 두지 사우니 집이 담지 지수 집이 두지 사우니 집이 담지
प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, बागीवंत आंकवार मारीक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सोर्गींच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बसूया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही मिसाची भेट समोर उरल्या आनी देवाच्या उतराची परगटणी केल्या फादर जेरोम डिसिल्वा, आमचे रोजरी कॉलेजीचो वायस प्रिंसिपल, तेच बरोबर सायकॉलॉजी प्रोफेसर, भुरग्यांक मनशास्त्र हे शिक्षण तो दिता. पादवीकाराच्या नांवान, फिरगोजेंत वावुरतेल्या दर एका याज्ञिकाच्या नांवान आनी नावेलच्या फिरगोजकाराच्या नांवान आमी तुमकां काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी रुजाई सायबीण मायचे मजतीन देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या मुणयारपणाचेर आनी वावराचेर आमी मागता. साकिस्ती वाटेन आसलोल्या कॉरिडरान कुमसाराक याज्ञीक आसात. सकाळीं 6:15 ते 9 आनी सांजे 4:30 ते 5:30. भायर सरतना कोणेच लूट करची न्हय. सवकासायेन तुमी भायर सरचें. फाटल्यान आसात ताणें पयलीं भायर सरचें. आमच्यो एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान परत वचचें न्हय. म्हजे दावे वाटेन जीं भावा भयणां माटवांत बसलोलीं आसात ताणें शिमतेरीशीं आसलोल्या एक्झीट गेटींतल्यान भायर सरचें. तेच बरोबर इगोर्जेन जीं भावा भयणां आसात इगोर्जे फुडल्यान आसात तांणी पोस्टा वाटेन आसलोली एक्झीट गेट तातूंतल्यान भायर सरची म्हूण आमी मागता. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटीं आमचो फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात. ह्या कॅलेंडराचेर आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची सगळी पुराय म्हायती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल 50 रुपया. तुमी तो विकतो घेवचो, तुमच्या घरांनी लावचो आनी तुमच्या सोयऱ्यांकूय दान दिवचो म्हूण आमी मागता. आयज जोरी वाडो ह्या वाड्यांतल्या फिरगोजकारांनी दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घातलोलें आसा. तांकां आमी शाबासकी दिता. तातूंत चाव आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. प्रितीच्यानो, इगोर्जेंत भितर आसा ते सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवंक कोणेच फुडें येवचें न्हय. पूण तुमी आसा थंयसरूच मान बागोवन सायबिणीक तुमी नोमान करचो. तेच बरोबर भायल्या वाटेन आमी सायबिणीची मुर्ती दवरलेली आसा. थंयसरूय वचून तुमी मान बागोवन सायबिणीक नोमान करूं येता. आमी थंयसर तुमच्यो वातयो घालूंक बॉक्स दवरल्या. SOP तुमी सांबाळचें आनी डिस्टन्स दवरचें. किरीत भाशेन इगोर्जे फुडल्यान तुमी हें पेटिशन बॉक्स पळयतात. तुमच्यो गरजो मागणी कागदाचेर बरोवन तुमी त्या पेटिशन बॉक्सांत तुमी घालचें. ह्यो तुमच्यो गरजो मागणी आमच्या मागण्याच्या कुडान विनोंतीच्या मागण्याचो जमो इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप आसा. ही वांगडी ह्या तुमच्या गरजां पासत आख्खो दीसभर मागतली. तेच बरोबर तुमची मागणी गरजो सांजे वेळार जेन्ना पवित्र संस्कारा मुखार आमी भोजन करतल्या तेन्ना ही मागणी आमी देवाक उबारतल्या. नोव्हेंबराचे 15 सकाळीं 9 वाजता आमी किरीत भाशेन सरकारी कारभाऱ्यांक वा सरकारी कचेरींत वावुरतल्यांक, पंचायतींत काम करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींग आनी हेर कसलोय वावर धंदो करतल्यांक हांचे पासत ही मिसाची भेट आमी भेटयता. सगल्यांनी ह्या मिसा भेटेंत हाजीर जावचें म्हूण मागता. तेच बरोबर फाल्यां आयतारा कॉपेलांनी मिसाची भेट आसची ना. तेच बरोबर इंग्लीश भाशेन मिसाची भेट कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत जावची ना. आशिर्वाद घेवंक सगलीं आमी उबी रावुया.
सुरवेस्पोट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पोतपेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन सगळ्यांक मोगान बेगूंक वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार रुजाई सायबिणीक मागणें ए भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे थोडोसो वेळ उगीच रावून मारये उदेशी तुज्यो गरजो देवाक उबार ए देवाचे माये हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन भरलोले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां हे सोस्तोल्याचे भुजबोंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोवन घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयतां आनी तुजे कडेन खतखत्यान मागतां ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय आमेन सगलीं बरोबर मारयेक उलो करून नोमान मारये म्हणुया नोमान मारे कुरबेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदयचो पुजेसू भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पातक्यां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Rosalie Saibiri Tuamci Rani Visroda Kage Amci Magni Gurpadiaka Dukani Roduja Cipat kayami somestani vinoti kurmai tuja putra lagi ami surja surgi citini vinoti kurmai tuja putra lagi ami surja